प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग हांचे मदीं बसका जाली। दोन्ही देशांमदी वेगवेगळ्या विषयांचेर द्विपक्षीय भासाभास जाली। शांघाय सहयोग संघटनेच्या बसकेत वांटेकार जावपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनात गेल्यात। दोन्ही फुडाऱ्यांमदी चीनाच्या तियानजिन शारांत बसका जाली। शिमेचेर शांती दवरप हे दोन्ही देशांच्या संबंधांच्या सेगीत उदरगती खातीर गरजेचें आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक्सेलेंसी, चीन द्वारा एचसीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भारत आणि चीन ह्यो दोन्ही प्राचीन संस्कृती आसात अशें सांगून दोन्ही देशांच्या नागरिकांच्या कल्याणाची जापसालदारकी दोगांचेरय आसा अशें चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग हांणी सांगलें। The world today is swept by once-in-a-century transformations. The international situation is both fluid and chaotic. China and India are two ancient civilizations in the East. We are the world's two most populous countries, and we are also important members of the global South. We both shoulder the historical responsibility of improving the well-being of our two peoples, promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries, and propelling the progress of human society. It is the right choice for both sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success, and to have the dragon and the elephant dance together. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तियानजिनात चीनातल्या कम्युनिस्ट पार्टीचे फुडारी ताय की हांची भेट घेतली। तांच्या मदीं भारत चीनाकडेन संबंधित वेगवेगळ्या मुद्द्याचेर भासाभास लेगीत जाली। ताय की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीच्या पॉलिट ब्युरोचे वांगडी आसात। आणि आता खबर मन की बात कार्यावळीची। पुराय देशात सध्या चवथीची परब व्हडा दबाज्यान मनयतात। ह्या परबेच्या निमतान भारतीय आणि स्वदेशी म्हाल वापरचो अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलां। गर्व से कहो यह स्वदेशी है ही भावना मनात दवरून आमकां मुखार चलपाचें आसा। आमचो सगळ्यांचो एकच मंत्र व्होकल फॉर लोकल, एकच वाट, आत्मनिर्भर भारत, एक मोख विकसित भारत अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या मन की बात कार्यावळींतल्यान केलें। सूर्य उर्जेचो एक व्हडलो स्रोत आसा जाचे वरवीं पृथ्वीचेर दर एका कामाक तांक मेळटा। आयज तंत्रगिन्यानाच्या मळार शेतकामत्या खातीर हो स्रोत वरदान थारला। सरकारान घेतिल्ल्या यत्नाक लागून शेतकामत्याची येणावळ वाडपाक सुरवात जाल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मन की बात कार्यावळींत रतनपूरची सोलर दीदी हांचे विशीं म्हायती दिली। सोलर पावर से किसानों की जिंदगी भी बदल रही है। वही खेत,
वही मेहनत, वही किसान, लेकिन अब मेहनत का फल कहीं ज्यादा है। ये बदलाव आ रहा है सोलर पंप से और सोलर राइस मिल से। आज देश के कई राज्यों में सैकड़ों सोलर राइस मिल लग चुकी है। इन सोलर राइस मिलों ने किसानों की आय के साथ ही उनके चेहरे की रौनक भी बढ़ा दी है। मान्सूनान पडपी पावसाक लागून देशातल्या बऱ्याच भागांनी लुकसाण झाला। पालसाणा कोसळप, हुंवार येवप यासारखी परिस्थिती परत परत निर्माण झाल्या। सैमीक संकश्टांक लागून जनजीण विस्कळीत झाल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळींतल्यान सैमीक संकश्टां झेलपी जनते प्रती संवेदना उक्तायल्या। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए। पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी अहमदाबादेतल्या गोटात ओगानाज शारी भलायकी केंद्राचे उक्तावण केले। तांणी या केंद्राची पळोवणी केली, तशेंच भलायकी कर्मचाऱ्यां वांगडा भासाभास केली। तांणी चांदोलियांत वंदे मातरम शारी भलायकी केंद्राचे लेगीत उक्तावण केले। ह्या केंद्रात दुयेंतींक बऱ्यो भलायकी सेवा मेळटल्यो। मंत्री शाह हांणी रानीत वाठारांत वृक्षारोपण कार्यावळीत वांटो घेतलो आनी झाडांचे रोप लावन लोकांक पर्यावरण रक्षणाचो संदेश दिलो। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आपल्या मतदारसंघाच्या 2 दिसांच्या भेटेर आसात। 5 दिसांच्या गणपतीचे आयज विसर्जन जाता। 1.5 दिसाच्या गणपती उपरांत आयज 5 दिसांचो गणपती पावयतात। चडशे लोक आपल्या घरा 5 आनी 7 दीस गणपती दवरतात। गणपती विसर्जना खातीर विसर्जन सुवातेर प्रशासनान व्यवस्था केल्या, तशेंच कायदो आनी सुवेवस्था राखपा खातीर पोलीस बंदोबस्ती दवरला। मांद्रेतल्या मराठवाड्यार साजो अनंत पार्सेकर हांच्या घरा चवथीच्या निमतान इको फ्रेंडली अनंत लीला भक्त आश्रम हो देखावो तयार केला। पार्सेकर कुटुंबाचो चवथी वेळार देखावो दर वर्सा फामाद आसा आनी लोक तांच्या घरा मुजरत भेट दितात। आमचे जाणटे असलो बापूय त्यांचे सगळे सामान जे आसा पळय पयलींचे कडकुरे म्हण म्हणजे आमचे सगळे जे सामान आसा नांगरणीचे आनी कितें ते बापायन आमचे दवरले आसा आनी ते बापायचें घर आमचो ते बापायक लागून आमचे उगडासाक तेचे आमी आमकां याद येवपाक लागून आमी तेचें हें केल्लें आसा घर कशें केल्लें आमी म्हणजे आमचे आतां गणपती पुजता आमी तो बापायच्या कार्यातून गणपती पुजता ते उगडास येवच्या खातीर आमी हें केल्लें बापायचो उगडास म्हणजे वार्षिक गणपती उगडास येवन दवरून आमी केल्लें आसा। वास्कोत गोवा शिपयार्डा लागीं एकाच घरांत 2 गणपतीच्यो मुर्त्यो पुजतात। फाटल्यो कितल्योश्योच पिळग्यो कवळेकार आनी कुंडयकार फामिली आपल्या पुर्वजांच्या घरा एकाच घरांत 2 गणपतीच्यो मुर्ती पुजतात। एकचार आनी भावपण तशेंच संस्कृतीक दायजाचें प्रतीक अशी ही परंपरा फाटल्या कितल्याशाच पिळग्यांनी सांबाळून दवरल्या। दर वर्सा चवथी वेळार आनी हेर परबा वेळार लेगीत दोनूय कुटुंबांचे लोक ह्या मूळ घरा एकठांय जातात आनी भक्तिभावान परब मनयतात। आमच्या घरांत एकूच गणपती पुजतालो म्हणटकूच कोळेकाराचो बरें पयलीं म्हणजे खूब पयलीं आमकां तें खबर जाना मे बी इवन 80 years बॅक म्हणटकूच तेजे नंतर कांय तेंप अशें केलें बरें आनी तेजे नंतर अशें जालें की आमच्या शेजाऱ्यांक थोड्यांक दिसलें की कुणेकार आनी कोळेकार एकूच कित्याक कुणेकार एक फॅमिली आनी कोण सेपरेट कम्युनिटी आसा मागीर तेंच्यांनी आमच्या घरान एक वर्सा गणपती दवरलो आनी आमी तो सांगता म्हणल्यार तो आमी तो आनी तेंच्यान टॅग मारले लायलो की इट इज अनंत कोंडयकर म्हाज्या बापायचें नांव लायन बरयलें म्हणून हो आमकां म्हणून आमचो गणपती म्हणून पूण आमी तो वर्सा तो गणपती पुजलो ना कित्याक आमकां दिसतालें की घरान एका घरान 2 गणपती कित्याक तेन्ना एकूच गणपती आसा तोच पुरो आमकां अशें हे विचारान आमी तो गणपती पुजलो ना आनी तेजे नंतर फुडल्या वर्सांसून आमी आमचो असो कोंडयकर फॅमिलीचो असो एक पुजपाक लागलो। आनी इतल्यान
हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.